पोळवय पंचायतचो डेप्युटी सरपंच आज जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा ती पंचायत डायरेक्टराक लागून की आमच्यो 14 फायलां ज्यो फायली आसा त्यो आमी आतां 6-7 म्हयने जाले पावटी मारता ज्यो पासूच जायना आनी गव्हर्मेंट म्हणटा जे 14 फायलां आसा त्यो बेगीन सोंपयात तितून आमकां हे जर अशें वर्स जर फायली जर पास करूंक लागले जाल्यार आमी ह्यो फायलीनूच उरतले बाकीचे कसलो डेवलपमेंट करूंक वयचे ना हांव कितें म्हणटा आमच्या सीएमा कडेन हितून तुमी लक्ष घालून ती आमची जी कामां कशी उरता ती पळोवची आनी हेंचेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडचो मुख्य अशी कसली कामां तितून एक शिगमो मांडाचें काम आसा इम्प्रुवमेंट ऑफ पाथवे आसा मागीर कन्स्ट्रक्शन फुटपाथ इम्प्रुवमेंट शिगमो अशी 2-4 कामां आसा ती कामां म्हणटा आमी अशी जर आमी फक्त गांवचो विकास करूंक फुडें सरता डेवलपमेंट जावंक जाय आनी आमचो पयसो आमकां मोडपाक जर आमचो गांवांना जप करून जाल्यार आमी हे पंचायतीन रावन आमचो कितें फायदो दामोदर तारी माजी सरपंच विद्यमान पंच ग्रामपंचायत वळवय आमची एक तक्रार आसा ती तक्रार डायरेक्टर ऑफ पंचायत ते पणजे जे संचालक तेंचे आसा हे आमचे हितून पणजे ऑफिस आसा हितूनसून आमी सादारणशे आतां म्हणजे 2019 ज्यो 14 फायनान्साचो प्रोसेस करून 14 फायनान्साच्यो फायली आमी सगळ्यो डायरेक्टरा कडेन पावयल्ल्यो आसा आनी फंडां आमचे कडेन आसा अवेलेबल आसा आमच्या पंचायतीन आसा तो 14 फायनान्साचो फंड म्हणजे बँकेन आनी तो खर्च करतलो जाल्यार तो चाल दखल करता डायरेक्टर आहा तो आनी थंय आमी आतां सादारणशे सरपंच सांगतो माती गोवचो उपसरपंचेन हांवें सादारणश्यो 10-12 पावटी मारल्यो आतां सादारणशे 6-7 म्हयने चालूच आसा आनी तुमकां खबर आसा जुंता वचून वतले जाल्यार गाडी पार्क करतलो जाल्यार तुमी 4-5 तरी भोंवताडे मारून मागीर खंय तरी ती गाडी पार्क करपाक मेळटा ही अशी परिस्थितीन आमी थंय 10-12 पावटी मारल्यो आनी थंयसर तेंचो एक UDC काय LDC आसा ताका आमी फोन केले प्रोसेस तो करता तेजें नांव आसा कोण तेजें नांव प्रमोद म्हणून आनी ताका ते आसा म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान ताका कमीत ते 10-15 फोन केले मिनिस्टरान आमच्या गोविंद गावडेन सांगलें आतां हे ऑफिसर जर मिनिस्टराच्या हेका ना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे पंचायतीन हो फंड आहा तो फाल्यां असोच युटिलायज करिनासतना म्हणजे आमी खर्च करिनासतना तो गेलो जाल्यार आमचेर ठपको येतलो आमी हो कार्यक्षम पंच म्हणून तेन्ना हो जो फंड आमकां आसा म्हणजे 14 फायनान्साचो सादारण 10-12 लाख आमचे कडेन आसा तो आमकां खर्च करपाक मेळना सादें एक एप्रुवल तेंचे कडेन दिल्लें आमी डायरेक्टरा कडेन ती आजून ताणें एप्रुवल आमचें करूं ना आयज करता फाल्यां करता आमी फकाणां चलयल्लीं आसा तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तेणें जातीन हितून लक्ष घालचें आनी तो डायरेक्टर कोण तरी हो आमचो थंयसरलो बसलेलो आहा तो गार्ड म्हणून ताका मातशी समज दिवची की ते काम करूंक सोदिना हांव नकळो ती कमिशनाक लागून बी तेंच्यांनी फायली दवरल्या काय म्हणून की तेजेर मातशें कितें ते सीएमान लक्ष घालचें आमकां सरकारी माध्यमांतून असलें सांगलें गेलें वता की जो 14 फायनान्स फंड आहा तो 2019 पर्यंत सोंपया म्हणून सांगलो आनी आमी त्यो सगळ्यो फायली करून जो आमी दिल्ल्यो त्यो आजून पासून ते चाल दखल करता ते कित्याक कित्याक आतां रोखडोच 15 फायनान्स येवपाक जालो आनी तो येतकूच हो एका तरी आमचो रिटर्न वयतलो म्हणून आमकां तेची धास्ती आसा तेन्ना हे बेगीच्या बेगीन सरकारान करचें आमचे सादारणच्यो 1-2 14 फायनान्साच्यो 4 फायली पेंडींग आसा जांच्या GIAच्यो आसा GIAच्यो ओके आसा GIAचो एक तुमचे कडेन फंड ना आमी समजूंक शकता आनी एक सांगता आतां पंचांक मानधन दिता म्हण सगळे जाण पेपरार व्हडल्यो गोश्टी आनी गजाली सांगता पण आजून 10-12 म्हयने जाल्यार आमकां तें आजून मानधनूय येवंक ना पंच सदस्यांक पण हांव कितें म्हणटा सरकार तें मानधन तरी बंद करचें पंचांक पगार येता म्हणून लोक जे पळय बोबो मारता त्यो तरी बंद जातल्यो त्यो बंदूच करचें